हाव टू कम आउट ऑफ दिस? स्टेटीन करप कितें? वन ऑफ द मेन थिंग म्हाका पळय जे दिसता न्ही, एक म्हणजे पळय आज जाग्याची किंमती इतल्यो वाडल्या गोंयांत की जो शेतकरी तो आपल्या शेता पेक्षा तो कन्वर्ट करून तो विकपान ताका चड प्रॉफीट दिसता. सो आज शेताचें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार तो एक इशू आसा. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आमी जेन्ना 7,000 हेक्टर जमीन पडल्या कालच्या इकॉनॉमिक सर्वेक. पल्सीस आनी पॅडीची फाटल्या 2 वर्सांक 7,000 हेक्टर जमीन कमी जाल्या. नाबार्डान फिगर दिला पयर हांव मिटिंगेक गेलो तांच्या फाटल्या तांचे क्रेडीट फ्लो जो आसा फाटल्या वर्सभराक इट हॅज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1.32 लाख स्क्वेअर हेक्टर टू 1.29 लाख हेक्टर. 30,000 हेक्टर पडल्या कल्टिवेबल जमीन. आणि पॅडी आनी पल्सिसाची 7,000 हेक्टर जमीन. हाजेरूय आमी गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट घाला ह्या बजेटान. मोकासो आनी आल्वारो जे लँड्स आसा ताजेर कितें जाला, पोजेशन ऑफ द लँड इज पूण डॉक्युमेंट्स जाग्यार ना. पूण त्या खातीर खंयचीय गोश्ट करूंक गेल्यार तांकां स्कीम घेवंक मेळटा, तांकां स्कीम दिवची म्हणटी. म्हणजे एटलिस्ट त्या लोकांक थंय ताजेर एग्रीकल्चर करूंक दिवचो. त्या जाल्यार बरीचशी ह्यूज लँड इज ट्रॅप्ड इन दीस लँड. सो दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. SEZचे लँड जमीन खंयच्यान आतां सरकाराच्यो ह्यो स्किमी सस्टेन करतलो जाल्यार पयलीं सद्या मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर जाग्यार पडूं जाय. सर्वीस सेक्टरान बुस्ट जावन स्किमी जाग्यार पडचे ना. इट विल इन्फ्लेट आनी परिस्थिती हाडटले वयल्यान. मॅन्युफॅक्चर सेक्टर हॅज टू ग्रो. आतां हाका अश्यो जर जमनी आडकल्यो जाल्यार करप कितें? ताजे शिवाय लँड एक्विजिशन जो पळय कायदो जो आतां ऑफकोर्स ऑर्डिनन्स पास केला पण अजून बिल जावं ना, तो आतां इतलो स्ट्रिक्ट जाता की सरकाराक आतां नवीन लँड सुद्दां जर घेवंक जाय जाल्यार खूब डिफिकल्ट जातलें. इतलें पूण गोंयांत विचित्र परिस्थिती आसा. गोंयकार रियल इस्टेटीक जमीन विकतात. कित्याक? सरकारान ज्यो नोटिफाय केल्ले असतात रेट 5,000 स्क्वेअर मिटर सरकार म्हणटा ती मार्केटां आसता 25. आमी ताजें एक दीस रिपोर्ट केल्लो. मार्केटां जाग्यार 30,000 ते 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसता, सरकार ते 5,000 स्क्वेअर मिटर दिता. अशे जवळ जवळ 400-500% डिफरन्स आसा. थंय सरकाराक आनी PPP प्रोजेक्टां जमीन कोण कित्याक दितलो? आनी दुसरें आसा 30,000 रुपयान जर जागो विकलो न्ही जाल्यार कोण इंडस्ट्री घेवन थंय सर्वायव जातली? जमीन ही गव्हर्मेंटानूच करून दिवची पडटली. म्हणजे ती प्रायव्हेट सेक्टरा कडेन ऑर्किड लँड आनी लोकांक दिल्या आमी प्रपोजलान आसा की ते घेवं शकता प्रायव्हेट कंपनी डायरेक्टली आनी ती इंडस्ट्रियल कन्वर्ट करूं शकता. एज पर नवीन इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट बोर्डाचे ताका ऑथॉरिटी दिल्ली आसा. दे कॅन हेल्प देम टू कन्वर्ट दॅट लँड इफ दे समबडी इज रियली इंटरेस्टेड इन गोईंग फॉर प्रायव्हेट लँड. ही इंडस्ट्रीची परिस्थिती, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराची परिस्थिती. कमर्शियल टॅक्स इज नॉट इवन शो. इट इज 9.something%. आय हॅव राउंडेड इट अप टू 10%. तो 9% वॅट CST. एंट्री टॅक्स फक्त एंटरटेनमेंट आनी हाजो वाडटा, टुरिझम एक्टिविटी वाडटा, बट दे आर नॉट मेजर कंट्रिब्युटर्स टू कमर्शियल टॅक्स. ताका लागून ते 20%, 10-25% वाडून सुद्दां कांय फायदो ना. द मेजर बॅरोमिटर ऑफ युअर इकॉनॉमी तशें कितें जालें, इट इज ओनली 9% वॅट. एंट्री टॅक्साचो इम्पॅक्ट कमर्शियल टॅक्सारूय जावंक लागला. एंट्री टॅक्सा खातीर खुबशे इंडस्ट्रीक आज त्रास जावंक लागला. मेजर प्रॉब्लेम हातूंत आसा तो एक म्हणजे ऑनलायन शॉपी. ऑनलायन शॉपी आनी सरकार सगळे कडेन एक्झिबिशनां भरून घेता. एक्झिबिशनांनी बिलींग करिनात, ते टॅक्स आनी जे शॉपां घालून डिलर बशिल्ले आसता ते बोळा मारतात. बेसिकली टायटन ह्या 2 गजालीचेर फाटली 3 वर्सां वी आर क्वेशनिंग गव्हर्मेंट. इन द डिबेट्स वी क्वेशन CM बाबा हो रेव्हेन्यू कमर्शियल टॅक्साच्या नेटांक हाडटलो जाल्यार तुमी करता कितें? कोरियराक थंय कितें तरी 5%, 0.5% लायले म्हणून तो रेव्हेन्यू येना. सेंटराचो होच प्रॉब्लेम जाला. बिकॉज ऑनलायन शॉपी आनी 24 डिसेंबराक तांणी पळय जे सेल टॅक्सान पळय चेंजीस केले एक्टान, तातूंत ताणें हे शॉपिंगाचें हाडलां आनी तातूंत ताणें कितें केलां की जो पळय आज रेंट दिता ताका ताणें जबाबदार धरला. पर स्क्वेअर मिटर जी रेंट पळय दिता न्ही ताजे प्रमाणे अमके रुपया पर डे करून तो एटलिस्ट तो शॉप घेतला ताणें स्टेप. पूण हाजो गोंयाक हो कंज्युमर मेजर आसा. भायले स्टेटींनी तरी वयतलो गोंय भुरगे सगळे आतां ऑनलायन रस्त्याचेर तुमी पळया कॉन्क्रीट आनी सिमेंट प्रॉडक्ट जितले सगळे चल्ल्या ते बिलिंगाक वतात. ताजे प्रॉडक्ट तो PWDक वता. वचून जाल्यार PWD मारिल्ले प्रिंट केल्ले आसता. एक्झिबिशन जाता पळय हाय व्हॅल्यू एडेडाची, तातलो कितलो गोंयांक येता हें कांय कळच ना न्ही. सो बेसिकली रिकवरी ही टायटन जावकूच जाल्यार ती पर्संटेज आपोआप वयर वाडटली कमर्शियल टॅक्स. आनी एज इट इज आतां ह्या वर्सा पासून नव्या हाजे प्रमाणे 42% ऑफ द शेअर ऑफ द टॅक्सीज आर गोइंग टू कम टू गोवा. पूण तेन्ना 42% प्लस ग्रांट इट कम्स टू 62%. पूण 62% रेव्हेन्यू जर असले राज्य हाडून दिलो आनी ते जर असले स्किमींनी घालूंक लागले वयल्यान मोदी कपलार हात मारून बसतलो.
कसले राज्यान दिलो काय म्हणून स्टेट रेव्हेन्यू. सो देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराची तुमची परिस्थिती पळया. फ्रॉम 1980s to 2013 it has dropped from 175%. It was because of the deficit and the pre-independence deficit आशिल्ले. So it's 175%. It is down to 6%. It's stagnated. Yes, stagnated. This is as per national after 2010 there is overall gloom all over India. म्हणजे growth pattern मध्ये सगळं जवळ स्टॉप झाला, which is likely to pick up from this financial year for sure. एकंदर मूड तसं झाला आणि तशी गोष्टी आता घडून दिसून लँड नाशिल्ल्यान नवी इंडस्ट्री येवपाकूय शकना. हा जो लास्ट टॉपिकाचेर आमी हातून येवया. हे डेट काल सुद्धा हो विशय असेंब्लीक आयला. सरकार डेट फक्त दाखयतना 9-9.5 हजार कोटी दाखयता. दे आर शोईंग ओनली मार्केट बोरोइंग्स. सरकार ते दाखयली करता बजेटाक. एक्चुअली इफ यू लुक एट RBI फिगर और CAG फिगर or Union Finance Ministry or even the Directorate of Accounts which gives them this debt figure, it is 12,300 crores. It includes public account. सरकार बजेटान तें घेना कित्याक FRBM एक्टाची ती जी गायडलायन 27% दाखोवची पडटा GDP. बिकॉज ऑफ दॅट दे आर नॉट शोईंग दिस. पण when RBI analyzes the state debts or Union Finance Ministry releases report or your CAG, everybody takes this 12,300 crore debt as गोंयचेर. इट इज नॉट 9,500 crores. कोण करेक्शन करना तें बजेटींग सिस्टमीक. हांवें आर्ग्युमेंट घालून जालें सगळ्या फायनान्सा कडेन. 9,000 आसा. ते मार्केट बोरोइंग्स आनी इंटरनल डेटच दाखयतात, वयले दाखयनात. म्हणजे लोकां कडल्यान जे GPF एम्प्लॉईंक 8% परत दिवपाचो आसता तो ते लोन धरिना. तो पयसो आपले कडेन कोण EMD घालता, कोण टेंडरांची डेपॉझिट दिता, हाजो अर्थ असो जाता की परते दिवप ना ते पयशे त्या लोकांक. ते सरकारान वडप. पेंडिंग बिल्स जर आता जर पयली निशी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान जी इवन भितर घेवून आनी ताजो जर इम्पॅक्ट पळयलो जाल्यार आनीकूय वाडपाक शकता. हाजो इशू हो इतल्या खातीर काडला इज नॉट बिकॉज ऑफ द डेट. म्हाका संजय बाबा कडल्यान हाजेर रिप्लाय जाय. सरकार GSIDC म्हणून एक स्पेशल पर्पज व्हेहिकल म्हणून तयार केलें 14 वर्सां फाटीं. तें वर्साक 800-900 कोटीचे प्रोजेक्ट घेता. हा प्रोजेक्ट लिस्ट आउट केल्यार जवळ जवळ 50 ते 60 प्रोजेक्ट गोंयभर आसा. होंडा बस स्टँड बांदला अनयुज्ड. वाळपय मार्केट कॉम्प्लेक्स वापरपाक 3 वर्सां गेली अजून नॉट युज्ड. वाळपय हॉस्पिटल बांदून घालें नॉट युज्ड. वाळपय नंतर GMCचे नवे मॉर्ग बांदले नॉट युज्ड. फॉरेन्सीक लॅब वेर्णे बांदून घालें थंय कुत्री माजरां न्हिदतात. लुसोफोनियाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदून घालां थंय कोण फक्त गेमी जाता तेन्ना थंय कोण वचपाचें नाल्यार इट इज सरकार तांची युटिलिटी करूं शकना. पणजे मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलें थंय रेव्हेन्यू येवपा सोडून कॉर्पोरेशन वर्साक 3 कोटी मोडून तें चलयता. दीस इज द सिच्युएशन. म्हणजे जेटी मोडल्यो जेटी बांदता. पूल जुवारीचो मोडपा तेकलो पणजेचो पूल बांदता. आनी एक आमदार बांदलो म्हणून दुसरो मागीर तो अर्द्या रोड येता. रवींद्र भवनाची सगळे कडेन आज अशी परिस्थिती. आज आर्टिस्टांक कला अकादमी सोडल्यार एक सुद्दां परफॉर्मिंग स्टेज सायंटिफीक ना. रवींद्र भवन सगळे कडेन बांदून गेल्या. कोणाक कशी बांदल्या तांकां खबर. साकवाळ्यान तरी कितें भलतेंच कितें तरी बांदलें आनी रवींद्र भवन म्हणून तांकां काडून दिलें. अशे तरेन GSIDCचे हे आनी हे 12,500 कोटीचेर जे डेट तयार जाला हे असले प्रोजेक्टांनी जाला. अनप्रोडक्टीव ताजो कोण एक तर जमनी घेवन अर्द्यार वडटा. तो हांगा PDA कॉम्प्लेक्स अर्द्यार सोडला. थंय हें सोडलां जर ती मळ्यांतली अशी अतोनात आसात. वील गेट फेड अप विथ दोज लिस्ट. एकूच आसा की गव्हर्नमेंट शुड नॉट हू इज अकाउंटेबल. म्हणजे एक सरकार अकाउंटेबिलिटी म्हणून बिल काडपाक सोदतालो. सरकारी अंक धरपाक. पूण असले पॉलिसीची पॉलिटिशियन जबाबदार हांचे करप कितें ह्या इन्व्हेस्टमेंट. हातून म्हाका दिसता की खंयचोच राजकारणी स्वताक अकाउंटेबल धरिना. फ्रॉम टॉप टू बॉटम सत्तेर येतकीर आपल्याक अकाउंटेबिलिटी लागना. जणू काय ताका सगळें कळटा आनी लोकांचें कितें बरें आसा तें तोच ठरयता की अरे तुमचे कडेन ऑफिसर्स आसा, तुमचे कडेन एडमिनिस्ट्रेशन आसा, ब्युरोक्रेसी आसा, तातूंच्यान फीडबॅक घे. तुमच्या पार्टीचो एक ऑर्गनायझेशन आसा तातूंच्यान फीडबॅक घे. ही खंयच्याच हातून म्हाका दिसता की रिसिवींग सिस्टम सद्या सरकारान बंद जाल्या अशें म्हाका दिसता. ही सुरवात पयली आशिल्ली, पयली हीच परिस्थिती आशिल्ली. आतां ती चड सिरियस जाल्या. ह्या खातीर अकाउंटेबिलिटीच ना हो फॅक्टर. फायनली वायंडिंग अप तुमची रिएक्शन दिया म्हाका. हो मुख्यमंत्री
कितें तरी उलोवन दाखयता, आपूण यू टर्न घेवचो ना म्हणटा, आपूण फटिंगूय उलोवचो ना म्हणटा, हय. कितें तरी करतलो ह्या परिस्थितीचेर. तिगांची रिएक्शन दिया म्हाका. हय. आयच्या बजेटाक तुमकां कितें तरी दिसतलें सत्यवादी वास्तववादी? म्हाका तरी दिसता हो कितें तरी करतलो, कित्याक ताणें आयल्या बरोबर जे पळय थोडे स्टेप्स घेतलेले, वॅट वाडयलो ताणें, किंवा जंय पळय ताका दिसतालें कितें सबसिडीच्यो स्कीम सारक्यो टार्गेट ना ते आपूण सारक्यो करतलो, हे 2-3 स्टेप्स पळय ताणें जे घेतले न्ही ताजे वयल्यान म्हाका तरी दिसता की ह्या बजेटान तो कितें पळय आसा तो स्टेप्स घेतलो. संजय बाब, हय, म्हाका दिसता की ताणें हेच अशेंच की सुरवाती पासून ताणें ताचे काही स्टेटमेंट्स आसा की तशें ते पयलीं आशिल्ले तरी आपल्याक आतां परवडचें ना किंवा आपल्याक तें जमचें ना अशे तरेन करचें पडटलें. आशावादी हो अशें ताचो जो दिसता. एक टोन आसा न्ही तो पळयत जाल्यार लोकांक खंय तरी मातशे त्रासय जायत, पण ह्या बजेटान खंय तरी एक बारीक सुरवात तरी केल्ली आसतली आनी आय एम होपफूल की ह्या बजेटान खंय तरी सुरवात जातली. आमकां ज्या तरेन पळय ह्या प्री बजेटाक टायम दिला आनी त्या सीएमान इन्क्लुडींग ताजे सेक्रेटरी बी सगळ्यांनी इतलें डिटेल डिस्कशन केलां ताजेर आमकां खूब होप दिसता. आनी तांणी जे अनावन्समेंट सुद्दां पळयल्यार खूब जॉब जनरेशनाचेर खूब भर दिला. आनी आमच्या पयच्या सीआयच्या एजीएमाक सुद्दां सीएमान तेच सांगलें की आपूण ह्या कम्युनिटीचेर आपूण खुबसो डिपेंड रावतलो ह्या बजेटान. ताजे वयल्यान अशें दिसता की इंडस्ट्रीक इम्पॉर्टन्स येतलें आनी आमी जे विचार करता की इन्वेस्टमेंट येवचेच पडटले, रेवेन्यू वाडोवचोच पडटलो, ताजे पलीकडे आमकां करते. वेल वी आर वायंडींग अप ऑन दॅट पॉझिटिव्ह नोट. तुमी तिगूय जाण आयले ह्या बजेट डिबेटीक, संदीप बाब, संजय बाब आनी पराग बाब, तुमचे थँक्स अ लॉट. आमी ही बजेट एनालिसीस आमी आतां परत ताका रिपीट रन्स जाले नंतर सांजचे जेन्ना बजेट मांडटले मुख्यमंत्री ताजे नंतर परत आमी मेळया ह्या बजेट एनालिसिसा खातीर. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.